मुन्नालाल हलवाईच्या लाच केशीत आदलो आयजीपी सुनील गर्ग सध्या तरी गोंय सरकाराचे कृपेन साल्वार। सरकारान गर्गा आड एफआयआराक केंद्रीय गृह मंत्रालयाची मंजुरी घेतली ना म्हूण पणजेच्या कोर्टान एसीबीक एफआयआर करूंक दिल्ली ऑर्द हायकोर्टान रद्द केली। आयपीएस ऑफिसरा आड एफआयआर करूंक संबंधित अधिकारिणीची मंजुरी ना म्हूण हायकोर्टान ट्रायल कोर्टाची ऑर्द रद्द केली। हलवाईक जाय जाल्यार ते मंजुरी खातीर वेगळी याचिका घालूंक सांगल्या। एसीबी कडेन कंप्लेंट करून 2 वर्सां जाली तरी गोंयचो आदलो आयजीपी सुनील गर्गा आडचे केशींत गोंय सरकारान गृह मंत्रालया कडच्यान मंजुरी घेवंक ना। ही गजाल याचिकादार मुन्नालाल हलवाईन हायकोर्टाक सांगली। गोंय सरकार हालचाल करिना म्हूण तो स्वता गृह मंत्रालया मेरेन पावलो, पूण गृह मंत्रालयानूच थारायल्ले मुजतीत ताच्या अर्जाचो निकाल लायलो ना। अशा परिस्थितीत मंजुरी गृहीत धरूं येता हो हलवाईचो दावो। आयजीपी गर्गाचे अर्जाचो विचार करून हायकोर्टान पणजी अतिरिक्त सत्र न्यायालयान 8 जानेराक एसीबीक एफआयआर करूंक दिल्ली ऑर्द रद्द केली। एखाद्या सरकारी अधिकाऱ्याचेर संबंधीत अधिकारिणी कडच्यान मंजुरी घेनासतना एफआयआर करूंक मेळना म्हूण हायकोर्टान स्पश्ट केले। 2016 सप्टेंबर सावन गोंय सरकारान संबंधीत अधिकारिणी कडच्यान मंजुरी मेळोवंक ना जाल्यार ते विशीं कोर्टाचे निर्देश घेवंक वेगळी याचिका घालूंक हायकोर्टान हलवाईक सूट दिल्या। As per the prevailing law, he has disposed of my case, but he has kept my option open if state government based on sanction, because it has been dismissed based on my sanction, as the central government has to give the sanction. But still I have a option to again file one more writ petition if state government is not getting sanction to the central government. फोनेच्या आदोगादान फटयलो म्हूण एफआयआर करूंक गोंयचो आदलो आयजीपी सुनील गर्गान 5.5 लाखांची लाच घेतल्या म्हूण मुन्नालाल हलवाईन ताचे आड एफआयआर करूंक कागाळ केल्या। तेन्नाच्यान तो पोलीस, सरकार आनी कोर्टाचे उमरे झरयता। हलवाईचे लाच केशीत आदलो आयजीपी सुनील गर्ग सध्या तरी गोंय सरकाराचे कृपेन साल्वार। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार। वास्को नुस्त्याच्या मार्केटा भायर शॉपांनी नुस्तें विकप अजून चालूच। भितरले नुस्तेकान्नीचो खंय धंदो बसता। नुस्तेकान्नींनी वचून मुरगांवचे सीओक घेराव घालो। शॉपांनी नुस्तें विकप बंद करचें नाजाल्यार रस्त्यार देंवतले म्हूण नुस्तेकान्नी ताका शिटकावणी दिवन आयल्यात। थिंग तो नुस्तें बंद करपा म्हणून सांगलो तेणी गाड्या तो नुस्तें हेंगता थिंगा आहा अजून दिया म्हूण तांकां ऑर्डर दिवना नुस्तें हेंगपाची, सो तो दियामोचे एगेन्स्ट वचोन तो नुस्तें हेंगता जाल्यार कामराक कांय फायदो ना। दियामोकूय कांयच वालोरूच ना दिना तो आनी सकाळी फुडें 6 गाडी हाडून तो नुस्तें घालता गांठयां सयत। आनी आमकां बाजारान हे त्रास जाताय आनी आमकां बाजारांत लोकां उठून वचोन थिंग चोवपा पडटा, कित्याक आमकोडे नुस्तें आसता तेंकोडे नुस्तें आसना। आमी पोतून हिंगा येताय, सीओ मेळों येताय, हेजे गाड्यांचेर वयताय आनी पुलीस येताय आनी आमकां धमकी दिताय, पुलीस येवन धमकी दिताय ते कडेन ऑर्डर आहा म्हणून। ऑर्डर सगळे आमकोडेन मेवलेलो हाय चोयस आमकां कामरान पास करून दिलो। प्लस डियामोची स्टे कोणाक दिवंकूच ना। पुलीस सांगता डियामोन ताका स्टे ऑर्डर दिली म्हणटा, स्टे ऑर्डर अजून दिवंकू ना। कोर्ट चलता थिंगा आहा, अजून कोर्टाची कांयच दिवना ताका। आनी आमी मागताय गव्हर्मेंटा कडेन जाता तितले बेगीन गाडी बंद करचे आनी तेंचे सगळे नांव बाव सगळे गाड्यांचेर मारलो हांवें ती काण उडोवची म्हणून। जरी तर डियामो पासून एक्शन घेयना जाल्यार हे सगळे बायल उठोवन वचोन तेगेली गाडी फोडटली। हे शॉप घायलाय ती पासून आमी ते काडून उडयतली। केस खंय कोर्टात आसा, तो कांयच उलोवंक शकना। Stopping the person from selling of the fish. So if he is and the matter is already before subjudice before DMA. So I will take appropriate action in the matter after consultation with my advocate. I am afraid that since the matter is pending before the higher authority, I may not invite any contempt against me. प्रुडंटा खातीर विक्रम नाईक। साश्टीच्या मामलेदारान बुधवारा सेर्नाबाटी कोलवाच्या फुर्तादो बीच रेसॉर्टांतले 11 रुमाक सील ठोकले। ह्या हॉटेलांतले 18 रुमाक परमिशन मेळूंक ना म्हूण कोलवा सिवीक अँड कंझ्युमर फोरमाची कंप्लेन आयिल्ली। त्या उपरांत गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळान साश्टीच्या मामलेदाराक कारवाय करची म्हूण निर्देश दिल्ले। कमर्शियल